येस सर असेंब्ली स्टार्ट जाता सो तुमचे असेंब्ली सामकी गरज आसा. वी आर व्हेरी मच वॉन्टिंग असेंब्ली. आज आमकां मेल आयिल्ल्या प्रमाणे 12 दिसाची असेंब्ली हे सांगल्या 24 मार्च टू 12 एप्रील. एक म्हणल्यार ह्या दिसांनी BJPचे कंटिन्युअस मिटींग आमदारां कडेन ZP कडेन म्युन्सिपालिटी खातीर कंटिन्युअस जायत आसा आनी BJP खंयची गजाल चिंतून केल्या शिवाय करना. आता प्रश्न पडटा की तांणी होली वीक ह्या विकान तांणी असेंब्ली चालू कित्याक दवरली काय बिटवीन 28 मार्च एंड 4 एप्रील. आनी अशें कितें संकट आशिल्लो की तो आमी 5 एप्रीलच्यान आमी चालू करूंक शकना आशिल्ली असेंब्ली. I think the government, which I have been continuously saying, is doing things with a strategy. Last assembly election जेन्ना मोले सारकेले लिनियर प्रोजेक्ट आशिल्ले तेन्ना कोण आमदार बरो ना जालो, कोण आमदार विपा खातीर एबसेंट रावलो. I think today they must have done a strategy. If the Catholic MLAs belonging to BJP cannot come because of the Holy Week, can be one excuse for them to ensure that they are able to face their voters. Is some strategy which I feel BJP must be coming. They know it better. But as we look at it, the same thing could have been extended by a couple of days. कांयच फरक पडचो नाशिल्लो. 24 मार्चाच्यान जी असेंब्ली सुरू जाता विशय अत्यंत गंभीर आसा and it is important that we have a continuous discussions which are fruitful enough and we expect this to happen. But as the chief minister with his autocratic style thinks तो करतात ते सगळे पूर्वच म्हणून त्या प्रमाणे ताणें म्हाका दिसता ही तांकां घेवन उलोवन स्ट्रॅटेजी तयार केल्या आसतली. I think as we condemn this whole issues, the way they have taken up, it is also important that we have the assembly in place. So 12 दिसाची असेंब्ली डेट परत ते चेंज करून रिशेड्यूल करूंक शकता काय ना आणि सरकाराचे विचार सगळ्या लोकांक घेवन आसा काय ना और दे हॅव अ पर्टिक्युलर वे ऑफ लुकिंग एट वी विल नो इन अ कपल ऑफ डेज. आय स्टील फील कांयच वचूना. द गव्हर्मेंट नीड्स टू रिशेड्यूल दीस होल थिंग. जाय जाल्यार आफ्टर द होली वीक इज ओवर दे कॅन स्टार्ट अ अनइंटरप्टेड सेशन एंड कंप्लीट इट which will be good for all. ना जाल्यार ही स्ट्रॅटेजी म्हणून क्लियर दिसची पडटली की BJP strategize to save the skin of some of the MLAs belonging to the minority community which are not able to face or give replies on major issues like the 3 linear projects or other things which are coming up. Goods हो बाकीचे सो कळटलें इल्ले दिसांनी. पूण म्हाका तरी दिसता सरकारान हो परत विचार करचो आनी स्पिकरांनी रिशेड्यूल करून 4 एप्रिलच्या मागीर 5 एप्रिलच्या मागीर ताणें अनइंटरप्टेड असेंब्ली सेशन घेवचें. लेट अस नॉट डिस्टर्ब और लेट अस नॉट मुद्दम पीन घालची न्हय जंय गरज ना. सुसेगाद चल्ला, गोंय सुसेगाद आसा, गोंय सुसेगाद रावनी. कितले चान्सेस आसता मी आता एक डेट अनाउन्स केल्या सो कितले चान्सेस आसता की ते दुसरी डेट दिवं शकता. सरकाराच्या हातान सध्या सगळें आसा न्ही रे. दे नो हाव टू यूज द मशिनरी. दे हॅव बीन युजींग इट. ZP इलेक्शनाक वापरली, आता म्युन्सिपालिटीक वापरता, रिजर्वेशनाचे सगळे तुम्ही पळयलां. दे आर फायंडींग आन्सर्स टू एवरी फॉल्ट ऑफ देयर्स. सो एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना कॉलेप्स जाता असले जाताच. पूण असलें जेन्ना जातकर एक पर्टिक्युलर कम्युनिटीक त्रास जाता आनी सरकार समज कठोर रावता जाल्यार लोकांनी चिंतपाची गरज आसा हाऊ मच द गव्हर्मेंट इज सेन्सिटीव अबाउट दॅट पर्टिक्युलर कम्युनिटी. एज वी रिस्पेक्ट दॅट एटलीस्ट 12 days he has given us to discuss, I think they need to look at it broadly and reschedule it after the Holy Week. I think that should sort out all issues. केलें ना जाल्यार डिस्टर्बन्स तयार करप आनी स्ट्रॅटेजी तयार करप की होली विका खातीर खुबशे आयले ना आनी आमचे आमदार उलोवंक पावले ना आनी मागीर आमदार आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसीन सांगप की आमी थंय वचून पावले ना हातून कितें वाट काडूंक आसा सोदतात जाल्यार हालीं दिसांनी कळटलें दे आर आन्सरेबल टू द पीपल एंड दे हॅव टू from the rocketing fuel prices to the rocketing commodities to issues which are concerning a common Goinkar. Latest is the CRZ. The CRZ thing which has come up is a mess. It has been made in such a manner that it is it is favoring a few in the coastal, which should not have been done by where the PDAs have come in. And in cases where you needed to ensure that the sluice gate bunds which are for the common बारीक मनशाक त्रास जाता ते आसा ते कॉग्निगन सुद्दां घेवन असो ज्यो ग्रामसभा पयलीं घेवन जाल्यो आनी आतां प्रेझेंटेशन आयलां दे हॅव नॉट इवन मूव्ड अ पेन. आतां परत आयिल्ले आसा ड्राफ्ट. दिस आर इश्यूज विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एवरी पीपल अलॉंग द कोस्टल बेल्ट वे CRZ इज देयर. अशे एनवायरमेंटाचे खुबशे इश्यूज आसतले, बाकीचे एज्युकेशनाचे इश्यूज आसतले, खुबशे इश्यूज आसा, क्रायमाचे इश्यूज आसतले, लॉ एंड ऑर्डरचे इश्यूज आसतले आनी ताचे खातीर आय थिंक वी नीड अ व्हेरी क्लियर फ्लो as far as assembly session is concerned and shouldn't be compromised. But very clearly I would request the chief minister to ensure that this assembly session is relooked, revisited and after 5th of April non-stop 15-20 दिस घेवचे.